तंत्रीक शिक्षण संचालनालयाचे पर्वरे नवे इमारतीचे शुक्रारा उक्तावण झाले। शिक्षण सचिव केशव चंद्रान इमारतीचे उक्तावण केले। काँग्रेस सरकार सत्तेर असताना 2 वर्सां पयलीं हे इमारतीचो बुन्यादी फातर बसयल्लो। इमारतीचे खरे काम फाटले 1.5 वर्सांत जाला। उच्च शिक्षण खात्याचो कारभारूय डीटीईचे हे नवे संकुलांतल्यान चलतलो। हे संकुलाक लागून आता पर्वरेचो वाठार खरे अर्थान विद्यानगरी जाला अशी खोस उच्च शिक्षण संचालक भास्कर नायकान उक्तायली। I've been told that the foundation stone was laid much earlier, some 10 years back. But then to revive a project and accomplish it and finish it in the desired state in which it was envisaged in the beginning, it's not only a daunting task, but it's a major success story. The architecture which will finally decide our cities and our day-to-day life. I'm quite sure that lots of thought must have gone into designing this building. And that's why this building is quite suitable for the functioning of Director of Technical Education. I am also having my own premises at the courtesy of Vivek Kamath, who had the magnanimity to give that building to us. When मारून ताज्यानय जाय जाल्यार दवरूं येताली पण ताणी तें करूना। एक्चुअली आमची बिल्डिंग आमी वचपाची आशिल्ली पणजेच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटान रेगो बाबान ती सगळी बिल्डिंग कंप्लीट केल्ली पण बाय दॅट टायम हे प्रपोजल जे आयले हे प्रपोजल खरें बरें आनी एका दृश्टीन पर्वेळेचो हो वाठार म्हाका दिसता विद्यानगरी संकुल म्हणून आमकां करपाक कांय हरकत ना कारण सगळीं इन्स्टिट्यूशन्स ह्या वाठारांत आयिल्ले आसात। सरकार फुडल्या 1.5-2 म्हयन्यांत बालरथ येवजणे खाला 83 शाळा आनी हाय सेकंडरींक कदंबाच्यो बसी दितलो। शुक्रारा मुख्यमंत्री पर्रीकारान पणजे कांपालावेल्यान टीबी कुन्ना हाय सेकंडरीचे बसीक बावटो दाखयलो। गोंयान वेगवेगळ्या कडच्यान 20 मार्गाचेर शाळांच्यो बसी शुक्रारा सुरू जाल्यो। बसीक बावटो दाखयतना कदंबाचो अध्यक्ष आमदार कार्लोस आल्मेदा आशिल्लो। बालरथ जे वेगवेगळ्या प्रायवेट स्कुलांक मेळटाले सरकारा कडच्यानूच ते सरकारी शाळांक मेळनासले। एक गजाल आसा सरकार शाळांक बालरथ डायरेक्ट दिवना आमी कदंबा हे स्पेशलायज्ड ऑर्गनायझेशन आसा की जे स्वताच्यो बसी स्वताच रिपेर करूंक शकता किंवा तांचे कडेन मेकॅनिझम आहा तो आनी जशे प्रायवेट स्कुलाक ज्यो फॅसिलिटी आहा तश्योच सरकारी शाळांकूय मेळटल्यो। फरक इतलो आसा की ती कदंबाची बस आसतली त्यामुळे तुमकां ही बस आतां अलॉट जातली। ह्या बसी बरोबर वर्साक 5 टूर किंवा जे एक्सकर्शन्स आसता ताज्या खातीर वापरपाक ती येतली। फायदो तुमकां इतलो आसा की बस एक 2-3 वर्सां पोन्नी जाली की ऑटोमॅटीक रोटेट जातली जो फायदो प्रायवेट स्कुलांक ना। प्रायवेट स्कुलांक हो पिरियड 7 वर्सां 7 वर्सां नंतरूच बस बदलूंक शकता। आतां 20 आमी रूट चालू करतात फुडल्या 1-1.5-2 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता 83 रूट चालू जातले। 20 रुटा बरोबर ज्या जाग्यार गॅप आसा थंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर आमी बसी लायल्ल्यो बऱ्याच जाग्यार त्यो कॉन्ट्रॅक्टूय आमी चालू दवरतले म्हणजे तांकां अडचण जावची ना त्या भुरग्यांक। खांडोळ्या माशेलांतली शांतादुर्गा देवळा रहवासी संघटना गॅरा डेव्हलपर्साच्या हावसिंग प्रकल्पाक विरोध करता। प्रकल्पाचे सध्या काम चल्ला। थळाव्यांनी प्रकल्पा वटेन वता तो रस्तो आडायलो। ह्या प्रकल्पाक रान खाते, भौशीक बांदकाम खाते आनी वीज खात्याची मान्यताय ना। ताका लागून प्रकल्पाची परवानगी रद्द करची म्हूण थंयचे लोक मागतात। This is a residential area. हे रेजिडेन्शियल एरियेसून ते ट्रेसपासिंग करतात। व्हडले JCB आनी ट्रॉलीज हांगासून येतात आनी एट ए टायम्स तांचे कडेन ड्रायविंग लायसन्स सुद्दां नासता। फाल्यां जर एक भुरगें बी पडलें जाल्यार कोण जबाबदार? सो आमी कितें केलें आमचो जो लँडलॉर्ड आसा ताचे कडेन एप्रोच केलें। ताणें म्हणपालो प्रायवेट रोड तो हे रोड आसा ते प्रायवेट आपूण आपल्या रोडान बॅरिकेड घालता आनी त्या प्रमाणे ताणें बॅरिकेड घालें। सो पुलीस आमकां विचारपाक आयल्या कोणें घालें काय आमी म्हणलें आमी घालूं ना भाटकारान घालें ती बॅरिकेड। कंस्ट्रक्शन लायसन आसा न्ही तें पंचायत सेक्रेटरीन सायन करूं ना ते फक्त सरपंचान सायन केलां। सेकंडली सब डिविजन ऑफ प्लॉट्स जे आसा ते पंचायत सेक्रेटरीन सायन करूं ना ही डिनायड टू सायन इट बिकॉज इट इज इलिगल म्हणून आनी फक्त सरपंचान सायन मारले तेचेर। तांचे कडेन फॉरेस्टाचें सारकें ट्रीज कट करपाक लायसन ना तांचे कडेन आनी मेन म्हणल्यार तांचे जेन्ना कंस्ट्रक्शन लायसन दिलें तेन्ना हांचे कडेन सनद नासली। ह्या 2 वर्सां कितें वयर घेरा प्रोजेक्ट म्हणून रावला आमकां कांयच अवेरनेस ना पंचायतीन आमकां कांय सांगूं ना लोकल पंचायतीन कांय सांगूंक ना। दो वी आर द हे प्रॉपर्टीचे हिंगा रावपी सगळे आसा। आतां ह्या एक 5-6 म्हयन्याक 2-4 म्हयन्याक आमी RTI मार्फत सगळे पेपर्स तेंकडेन गेल्यात तातूंत जागे इल्लीगल आसा।
भाटकारान मनीस धाडले आनी बालमान जाय दाखयले आनी भाटकारान हें आपले मनीस धाडून ब्लॉक केले. तेन्ना आमचे एक मागणी आसा, आमी एनी कंडिशनान येवदान तांकां एक्सेस रोड आमकां दाखयले शिवाय आनी आमी ताका येवदां कांयच करून दिवचे न्ही. इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.